देवाची आम्हा सर्वांची आवय देवाची वेसणार देण्याची माय मोगाची आम्हा सर्वांची आवय देवाची वेसणार देण्याची देवान तिका विंसून काढली सतानी तीन कुरपेन भरली उडव्यान तिका इस्पी हाडली आवय ती जाली देवान तिका विंसून काढली सतानी तीन कुरपेन भरली उडव्यान तिका इस्पी हाडली आवय ती जाली माय मोगाची आम्हा सर्वांची आवय देवाची वेसणार देण्याची मरियेन उतार स्वीकार केले जीवित आपले देवाक दिले जेजूक तिने संवसाराक हाडले आमकां सोडयले मरियेन उतार स्वीकार केले जीवित आपले देवाक दिले जेजूक तिने संवसाराक हाडले आमकां सोडयले माय मोगाची आम्हा सर्वांची आवय देवाची वेसणार देण्याची बापाच्या पुताच्या आणि पवित्र आत्म्याचे नवी आमच्या सुम्या जेसू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग पवित्र आत्म्याचो एकवट प्रत्येक सावन फातिमा मायेचे दर्शने आशीर्वाद बरेपण दया तुमचे सगळे सदांच आसो मोगाळ भावा भयणीनो आमी फातिमा मायेच्या दिसवणेचो शतमानोचो आचार सुच्या वर्सांत आसा मोरी माय 1917 इसवेच्या मेच्या 13वेर पोर्चुगलच्या फातिमान कोवा दा इरिया म्हणल्या जाग्यार पयले फावटी लुसी जेसिंता आनी फ्रांसीस म्हणल्या त्या भुरग्यांक दिश्टीक पडली पयल्या महाझुजा वरवीं सगळें देसवाड जाल्ल्या संवसाराक तिणें आपले दिसवणेंत संवसारार शांती रास करच्या खातीर तेर्स म्हणूंक आनी तिच्या कथावेन काळजाचें भक्तीपण आदारूंक उलो दिलो आपले पयले दिसवणे उपरांत मोरी 5 फावटी भुरग्यांक आनी हेरांक दिश्टीक पडोवन तिणें दिल्लो संदेश सगळ्या संवसारांतल्या लोकांक जियोंक तिणें परत उलो दिलो तिसऱ्या सहस्रांत जियेतल्यांनी आमी जेजून तिचे मरये मरिफात संवसाराक दिल्लो संदेश जियोवन नवे दिशेची पवित्र सभा सर्व लोकांक परगट करूंक आसा तर फातिमा मायेक वर्त्या मोगान आनी मानान आमच्या फिरगजेक आमी स्वागत करया आनी तिका आमच्या कुटुंबाची राणी जावन घेवया सर्वेश्वर तुमचे सोबे आसो सालुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता तो बळमोरी मना लागली म्हजो जीव सरेस्पराची वडवी गाथा म्हजो आत्मो देव म्हज्या तारकतय संतोषान उडता
कित्याक आपले किरकोळ चरण दसेचेर ताणें दया दिश्ट घाली. देखून या फुडां सोर संतती म्हाका सदैव मोन पासार तेल्यो. कित्या शक्तिवंतान म्हजे पासून विचित्र कामां केल्या. भाग्यवंत ताचे नांव. आपणा भियेतेल्यांचेर दाखयता तो काकूळत संततेतावन संतते पर्यंत. आपल्या बावळ्यान ताणें बोळ दाखयलें. आपल्या काळजान वटपण चिंतलेल्या गरव्यांक ताणें दुस्पाटायल्यात. पोदवेदरां उस्यसनां थावन ताणें सकला घाल्यात आनी किरकोळ्यांक ऊस उबारल्यात. भुकेल्यांक ताणें बऱ्या वस्तूंनी भरल्यात आनी ग्रेस्तां रित्या हातांनी पाटी धाडल्यात. आमच्या पुर्वजांक दिल्ल्या बसावणे ताणें पाळो दिलो आनी इस्रायलाक आपल्या साकराक तो आदार दिवन आयलो. उडास ताणें दवरून दाखयली दया अब्रामाक आनी ताच्या संततीक सदां सर्वथा. देवाचे उतर हे. मोगाच्या भावा भयण्यानो, दोन सुत्रां मरे मायेनय घुसपड गोंदळ जाल्ल्या झुजाच्या थळार तावन लोकांन शांती समाधानाक वचोंक हातेर विसरलें ल्हानशा तेगांचना भुरग्यांक. पोरण्या सोल्ल्यांत प्रभादीन म्हणली उतरां आसात. तांदुळांच्या तोंडान तावन देवाची स्तुती हांव गातलो. ल्हानशा ह्या तेगा भुरग्यांच्या तोंडा तावन लोकांक शिक्षण दिलें. लोक पात येवंक ना. तांकां तांणी कश्ट दिलें, तमाशे केले, चेश्टायो केल्यो, नानांते उपराध केले. जाल्यार तांच्या हाती आशिल्ली मरी माय, तांच्या काळजांत आशिल्ली मरी माय, तांच्या मोतींत आशिल्ली मरी मायेची दिश्टवणी आनी आखरेक तांच्या हातांत आशिल्लें तें कोंत. ह्या गुर्तान समाधान संवसाराक पाटी येतलें. 100 वर्सां येवच्या वर्साक संतात फातिमांत मरियमायन दिश्टीक पडोन मरियमायन गायलोलें तें गीत म्हजे काळी संतोशान उरता. कित्याक वर्त्या सरेस्परान म्हजे थंय अनंत कृत्यां केल्यांत. त्याच प्रमाणे ती मरी माय आमकां बेटोक आयल्या. 4 दीस आमचे सांगाता रावतेली. आमी तिका गुलोब अर्पिया. गुलोब रोजारेच्या तेर्साचो, गुलोब आमच्या भावार्थी जिवनाचो, गुलोब आमच्या परतवणेचो सोम्याक परत्यान आमच्या काळजांत स्थापीत करूं. खरी भुरगीं जावन सोम्याची जीव तिचे लागीं आमी शिकया. वसा झुजे लागीं पोरण्या सोल्ल्यान जाल्यार वसा मरियमकांत जेजू लागीं नव्या सोल्ल्यान. तो तुमकां कितें सांगता तें तुमी करा. ह्या उतराक सरी जावन आतां आमचें समर्पण मरियमायक आमी करया. देखून मी घालया. भोव भगवंत फातिमा रानये, क्रिस्तवांच्या आदारा आमी तुजे मुखार कलतेपणी सरपडदाव. तुज्या वैसरक्या काळजाच्या वर्त्या बरेपणा बसून तूं आमकां राखून व्हरतली म्हणून आमी पात येताव. मनशा कुळाच्या चरित्रा आतां सर आनी चड दुखाची सांग पावल्या.
आंतरीक झुजा वरवीं राष्ट्र आनी लोक जायत्या कश्टां नश्टां सांपडला. आकातवादी आनी भुरग्यांचें आनी स्त्रियांचें शोशण करतल्यांनी लोकांक बेभिरांतीन जियोवचें बरी केलां. संवसारांक कोडेपण सोडून येवचें, कुटुंबां विभाड जावचीं, लग्न बेस विभाडसो आमी पळोवन आसा. असल्या निर्भागी मनशा कुळाक आनी आख्या संवसाराक तुज्या कथावेन कळसाक आमी भेटयता. फातिमा माये, मागून दी आमकां देवा लागचें समाधान आनी कृपा एका खिणा भितर मनशाचें काळूज बदलूंक शकची. कृपा समाधान हाडची, वाडोवची आनी शाश्वीत करची. समाधानाचेर राणये आमा पासून विनंती कर. परजांनी आशेवचें तें समाधान झूज माणच्या संवसाराक दी. समाधानान सतताय निधी दे आनी जेजू क्रिस्ताच्या मोगांतय ताजे नासाची हातेरां पाडी काडय. तांच्या आत्म्यांनी समाधान भर. देवाचें राज स्थापीत जाव. पवित्र सभेचे माये, संवसारात शिंपडलेल्या सगळ्या पवित्र सभेक तुका समर्पिता. तुज्या सुरविल्ल्या इतिहासांत हांव तुवें तिचो मोग केलाय, तुज्या आदारान राखून वेलाय. पवित्र सभा कश्टांच्या परिघेतेंत आसतना तुज्या कथावेन कळसाक सगळो संवसार आनी एकी पवित्र सभा तुका समर्पण दिली. हें समर्पण आमी नोव्यान करता. राख आमच्या पाप साहेबाक, सोर बिस्पांक, यासक आनी धर्मिकांक ताणें बावार्थांत आनी तांच्या अभ्यासांत तिरासान सांबाळ. हेरांक ताणें बावार्थांत वाडावळीक हाडचें कर. सगळ्या बावार्थ्यांनी जेजूच्या शिकवण्याच्या वाटेन चलचें कर. दी तूं समाधान सुखी झगड्या ना समजण निमती कातली पवित्र सभेत बिगड सरल्या बावार्थ्यांक चड कर. तुज्या भक्तीक आदरतल्या आनी तुका मान केल्ल्या लोकांक क्रिस्ताच्या एकाच हिंडांत एकाच खऱ्या गवळ्या काल पाटी हाड. पवित्र सभेक खरें समाधान सुडका लाभय. आमचे थंय आपस्तली कुर्बा चडय. सगळ्या संवसारार आनी पवित्र सभेन समाधान आनी भद्रती येवचे खातीर तुज्या कथावेन कळसाक सगळ्या संवसाराक आनी आमकांच आमी समर्पण दिता. अशें सोर प्रसा एकामेका लागीं आनी देवा लागीं समाधानाची म्हणून आमीन. उडास कर ए भोव दयाळ अवकार मरये, तुज्या आश्रमाक धांवल्लो, तुजो आदार मागल्लो, तुजे मागणे सोदल्लो. कोण एकलोपणी तुजे कुमोक मेळनासतना कितेंय सोंसोंक ना. इपातेनी आमकां आसून ह्या अवकारेच्या अवकारी आमचे माये आमी तुजे लागीं धांवता. तुजे सर्चेन आमी येता. आमी पातक्यांनी कंतेश्ट जावन तुजे सर्चें आसा. हे मनीस जाल्ल्या देवपुताचे माये, आमच्या मागण्याचो तिरस्कार करनाका, पूण तुज्या काकुळतीन तेन आमती आय. तुज्या ससाय मागतल्यांक आमकां सदांच तुज्या गोपान देवोर आनी सोर वायटान वरांतले आमकां निभार. आमेन. कुपान देवो आयली माये, प्रसन्न जाली रुगारी. भुरगीं तेगा तेरसारास्ता रावली पाचे मोकारी. भुरगीं तेगा तेरसारास्ता रावली धाचे मोकारी. देवाचे माये
सर्गीचे राणी तिसरे कोणता मुनी घेऊन हाती मागता माये रोजारी संसाराचे पाटै शांती बेसावाच्या गावारी संसाराचे पाटै शांती बेसावाच्या गावारी गलिया અને તેરસી અમે પ્રારંભ કરતા હું સદમંતા દેવા સદપદરા બાપા પ્રગાન વિતમે ચારસ્તરા અજસુ ક્રિસ્તાક તચે ક્લાસ્ત્રા કમચા સમયા જોપોદાત્મારી કર સમોલો અહંકાર મરેતાન સલમલો વાન સ્પ્રકાતને ક સસ્લે તકા કુરસાર સડલો તો મેલો અંધકાને કે વેલો Pamela Maduro, Saman Batum Jontano, Dasapa, Sabrovection, Indan Joanna, Vetalo, Sadmanta, Bodhaka, the Ladies, the General San, the John Paul, Sasnaj, Chibi, Amjo Pasirkincha, Vienna Poisam, Vira Samkayu. दिवसकता तशी संवसारान जावन नमान मुरे कुटपेन मुरले समदिये संगता श्रमत सदैव आणि सदैव फॉर दिस चेंजेस हो Naman muri kurpen berle somye sangata sremte sdeiv anisdeiv for the shiniso Naman muri kurpen berle somye sangata sremte sdeiv anisdeiv for the shiniso Arnapak ani putrak ani pavitra atmaya आता आम्ही नियाळता उसवाडाचे मिस्तेरे पहिलो मिस्तेरे जेजो जॉर्दनय ते स्नान घेता जॉर्दनय ते स्नान घेवन जेजून आपण देवा सोपूत म्हणून एका रितीने आपणाक खचित करून घेतले लोकांकी खचित जावचे बरे केले पवित्रोत्मोताचेर देवुल्लो जो अमोतेस्तान देखलो ताका ताणें साक्ष दिली जॉर्दन न्हय पवित्र पुस्तकांत भलायकेची न्हय
एलिया प्रवादीच्या काळार नामान कोडकार ह्या न्हंयत 7 फावटी न्हाल्लो आनी बरो जाल्लो. इन्कार ताणें केलें पयलें नांव ताच्या सेवकांनी ताचेर वत्तड घालो. मोगान ताका सांगलें तूं ना बरो जाताय आनी हेरांची सबार पोटी बरी शिकोवन आमकां बऱ्या करून पायता. पवित्र आत्म्या लागीं जेजूचेर देवुल्ल्या त्या सत्म्या लागीं आमी मागया. हेरांनी आमकां कसलेंय बरें सांगतना आमी पाळोवंक जाय जाल्ली कृपा प्रेरण म्हणटात तें देवाचें आनी पवित्र आत्मो कोणाय बरी फात दिवंक पुरो तें स्विकार करूंक जाय जाल्ली कृपा हर एकलो आमी मागया. आमच्या बाप्पा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव. तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. नामान मुरये कृपेन भरलेले सोमी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नामान मुरये कृपेन भरलेले सोमी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. दुसरो मिस्तेरी जेजू काना शहरांतल्या लग्नांत आपली महिमा परगडता. कुटुंबाचें जीवन पवित्र जायचें म्हणून सर्गी बापाची आशा त्या देखून मनशाक रुसून जाल्या उपरांत वाडा आनी सडा संवसार बरा म्हण ताणें म्हळें. जेजूचो वेळ येवंक ना जाल्यार पहिल्यांदा चर्चा कुटुंबांत कुटुंब जावं पावता पवित्र सभेचो मुळा वखण आनी हो मुळा वखण कुटुंब संतोश भरीत आसा, देवाचेर विश्वास दवरून आसा, देवाच्या मोगांत जिवन आसा. त्या वेळार सर्व सारकें जाता, सर्व बऱ्या करून पायता. त्या देखून ह्या कानाच्या वेळार हर एकल्याच्या आमच्या कुटुंबा पासून मागया. आमच्या कुटुंबांत सर्व सारकें आसा म्हण न्हय, सबार सारकें नासतलें आसूंक पुरो. हें सारकें नासतलें देवान सारकें करच्याकय मागया. उदक आसलें वायन केल्लो जेजू सारकें नासतलें आमचें कुटुंब सारकें करतलो. थंयसर मागणें उणें जालें जाल्यार मागणें आसयल्लो वायन तो घालतलो. आमच्या भुरग्यांक ह्या वडांक मादक द्रव्याची गुलाम जाल्यार हें तो सोडतलो. आयताराच्या मिसाक येवंक कुमसार कुमगाराक येवंक इन्कार करता जाल्यार हें बदलावन हाडटलो. मानसीक तरान आत्मीक तरान तो हर एक आमचें कुटुंब मरिये मायेच्या ह्या भक्तींतय जेजूच्या काळजांतय लागीं हाडून दी म्हणून आमी मागया. नमान मरिये कृपेन बरल्ले सोमी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. मोच्या जेजू आमची पातकां आमकां बक्षी येमकोणाच्या उचांतले आमकां निभार समेस्तात्म्या सडकन
तुझे काकुळतीचे अधिगस आसल्या सरकार वन पाय. तिसरो मिस्तेरी जेजू देवाचे राज परगडता आनी पातकेजीनी बदलून जियोंक उलो दिता. जोना प्रवादी पवित्र पुस्तकांत आमकां पयल्लो मेळसो पातकी जिनी बदला म्हूण सांगूंक आमकां मेळसो प्रवादी निनिवे शहरांत. निनिवे आतांचे सिरिया बदला जाली थंय लोक देवा सांगता जियोंक लागलो. प्राचीत ताणें केलें आनी अशें प्राचीत मागणे उपासे ह्या मरेफात तांच्या जिवितांत बदलावन जाली. ह्या समायेन फातिमांत सांगले वस्तू त्योच. पातकी जिवितांत बदलावन चोनकान घेवंक मागणे जायचें, प्राचीत जायचें, उपास जायचें आनी कोंत जायचें. कित्याक म्हळ्यार कोंतांत जेजूची सगळी जिणी आमी नियाळ करता. नियाळ केल्ल्या वेळार आपापीच जेजू आमची जिणी बदलता. आमच्या बाप्पा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव. तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिव नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. नमान मुरये कृपेन भरलेले सोमी तुजे सांगता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान मुरये कृपेन भरलेले सोमी तुजे सांगता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. ह्या 4 दिसांनी हांगासर मुरये मायेक मान करूंक म्हणून सबार लोक आयला तिचे लागीं विनंती करूंक. मुरये मायन तांची विनंती सगळी जेजूक ताच्या काळजाक व्हरून ओपसून दिवंक. सगळे आमचे फिरगस कुटुंब मुरयेक मायेक आमी समर्पण करया. मुरये माय आमकां आधार दिवं दी. खंयसर उणेपण आसा तें सूर भरती करूं दी. प्रत्येक जावन मिसाक येवंक, कुमसार कुमगाराक येवंक, आळसाय करच्या सबार आमच्या फिरगस घरांक मुरये मायन बदलावनेची हातेर लाबोवनच्याक आमी कृपा मागया. ह्या देवाचें घर बांदूंक आमकां कुमक केल्ल्या दानीचो वावरड्यांचो हर एकल्याचो उडास काड हो निमाणो कनी आमी भेटोवन दिवया. पांचव्या कनांत जेजू एवकरिस्त घडता अशें सदांनीच आमचे सांगाता रावता. आशिल्लो हांव हें जेवण तुमचे सांगाता जेवंक. उंडो हातीन घेतलो ताणें मोडलो, आपल्याची सान दिलो, म्हळें ही म्हजी कूड, हें म्हजें रगत नव्या सोल्ल्याचें. तोच जेजू हर एका मिसाचेर आमकां भेटता, आमच्या काळजांत येता. हर एक आवय बापूय आपणाच्या भुरग्यां खातीर आपणाकच मोडतात. हर एक दादलो स्त्री आपणाकच मोडनो आपल्या पत्नीक दिता. हो एवकरिस्त हर एका कुटुंबांत पवित्र जावंक आमी मागया. दुसरें एवकरिस्ताच्या संभ्रमा वेळार परिपूर्ण तरान जेजू तें एक जावन जियोंक जेजून आमकां आदार दिवच्याकी आमी मागया. फातिमा मायेक समर्पण करया. सगळ्या आमच्या कुटुंबांचे आमच्या वेयुक्तीक भोव भगिवंत फातिमा राणये, क्रिस्तवांच्या आदारा आमी तुजे मुखार कालतेपणी सरपडदांव. तुज्या आवय सारक्या काळजाच्या वर्त्या बरेपणा पासून तूं आमकां राखून व्हरतली म्हणून आमी पातयेता. मनशाकुळाचें चरित्र आतां सरणी चड दुखाची जावंक पावल्या. अंतरी झुजा वरवीं राष्ट्र आनी
लोक जायत्या कश्ट नश्टांक सांपडला. आकांतवाद, भुरग्यांचे आनी स्त्रियांचे शोशण करतल्यांनी लोकांक भिरांतीन जिवचे बरी केलां. संवसारांत कोटेपण सोडून येवचें, कुटुंबां विभाड सोंवची, लग्न सोबेस विभाड सो आमी पळोवन आसा. असल्या निर्भाग्य मनशा कुळाक आनी सगळ्या संवसाराक तुज्या कथावेन काळजाक आमी भेटोवन दिता. फातिमा माये, मागोवन दी आमकां देवा लागचें समाधान आनी करपा एका खिना भितर मनशाचें काळीज बदलूंक शकची. करपा समाधान हाडची, वाडोवची आनी शाश्वत तीर करची. समाधानाचे राणये आमा पासून विनंती कर. परस आनी आशेवचें तें समाधान जुजमाणच्या संवसाराक दी. समाधान सदांतय, नितीतय आनी जेजू क्रिस्ताच्या मोगांतय. ताचे नासाचे हातेरां पाटी कडय, ताच्या आत्म्यांनी समाधान भर. देवाचें राज स्थापीत जावं. पवित्र सभेचे माये, संवसारात शिंपडलेल्या सगळ्या पवित्र सभेक तुका समर्पित हांव. तुज्या सुरविल्ल्या इतिहासांत हांव तुवें तिचो मोग केलाय आनी तुज्या आदारान राखून व्हेलाय. पवित्र सभा कश्टांच्या परिगतेंत आसतना तुज्या कथावेन काळजा सगळो संवसार आनी अख्खी पवित्र सभा तुका समर्पण दिल्लें हें समर्पण आमी नव्यान करता. राख आमच्या पाप सेवाक, आमच्या बिस्पांक, ह्या सहकारी धार्मिकांक ताणें भावार्थांत आनी तांच्या बेसांत तिरासान सांबाळलें. हेरांक तांणी भावार्थांत वाडावळीक हाडिशें कर. सगळ्या भावार्थ्यांनी जेजूच्या शिकवणेच्या वाटेन चलशें कर. दी तूं समाधान सुखी झगड्या ना समसने निमती कातोलीक पवित्र सभेंत हांव विंगड सरल्या भावार्थ्यांक चड कर. तुजे भक्तीपणा आदारल्या आनी तुका मान केल्ल्या लोकांक क्रिस्ताच्या एकाच हिंडांत एकाच खऱ्या गवळ्या खाली पाटी हाड. पवित्र सभेक खरें समाधान सुडका लाभय. आमचें तें आपोस्तलीक उर्बा चडय. सगळ्या संवसारार आनी पवित्र सभेंत समाधान आनी भद्रती येवचे खातीर तुज्या कथावेन काळजाक सगळ्या संवसाराक आनी आमकांच आमी समर्पण दिता. अशें सरपळसा एकामेका लागीं आनी देवा लागीं समाधानान जीव. आमेन. शिकयता तेजे उपरांत तुमी म्हणचे, उडास कर ए भोव दयाळांकार मरये, तुज्या आश्रयाक दावुल्लो, तुजो आदार मागुल्लो आनी तुजे मागणें सोदुल्लो. कोण एकलोपनी तुजे कुमोक मेळनासतना कितेंक सोंसोंक ना. ही पात्यांनी आमकां सोनो, हे अवकारीचे अवकारी आमचे माये, आमी तुजे लागीं धांवता. तुजे सरशीन आमी येता. आमी पातकी आनी कथेइश्ट जावन तुजे सरशीन आसा. हे मनीस जाल्ल्या देवपुताचे माये, आमच्या मागण्याचो तिरस्कार करिनाका, पूण तुज्या काकुळतीन दयेन ती आयक. तुजी ससाय मागतल्यांक सदांच तुज्या गोपान दवर आनी सोर वायटान वरांतली आमकां निवार. आमेन. भडव्या संगी करया नमान माहिती आमच्या तारुकाची, लागीं सरया तिच्या मोगान वाटती आमकां बचावेची. भडव्या संगी करया नमान माहिती आमच्या तारुकाची, लागीं सरया तिच्या मोगान वाटती आमकां बचावेची. के देवोर ते भाग
मुरयेचे रसू जावचे आपल्या देवा आवय तरी आंकवा रावचे सर्वे सांच्याक देख जावन सोपच्याक गोडव्या संगी करया नमान माहिती आमच्या तारोकाची लागी सरया तिच्या मोगात वाटी आमकां बचावेची गोडव्या संगी करया नमान माहिती आमच्या तारोकाची लागी सरया तिच्या मोगात वाटी आमकां बचावेची पलगण आत्मिक सुगंधाचे मोठे रायाक प्रत्येक हाडचे दैवीक फळ दिवचे हेवीची जडते पातक भस्मूक जळचे अगते गोडव्या संगी करया नमान माहिती आमच्या तारोकाची लागी सरया तिच्या मोगात वाटी आमकां बचावेची गोडव्या संगी करया नमान माहिती आमच्या तारोकाची लागी सरया तिच्या मोगात वाटी आमकां बचावेची सोभीत कांट्या मदलो शीतळ संद्र स्वाधी कम्र कळंक तिचे थंय ना कसलो प्रस्न भितर विंसनारून गोडव्या संगी करया नमान माहिती आमच्या तारोकाची लागी सरया तिच्या मोगात वाटी आमकां बचावेची गोडव्या संगी करया नमान माहिती आमच्या तारोकाची लागी सरया तिच्या मोगात वाटी आमकां बचावेची आम्हा सर्वांची आवय देवाची वेसणार देण्याची माय मोगाची आम्हा सर्वांची आवय देवाची वेसणार देण्याची देवान तिका विंसून काढली सतानी तीन कुरपेन भरली ओडव्यान तिका इस्पी हाडली आवय ती जाली देवान तिका विंसून काढली सतानी तीन कुरपेन भरली ओडव्यान तिका इस्पी हाडली आवय ती जाली माय मोगाची आम्हा सर्वांची
आपलें देवाक दिले जेजूक तिने संवसाराक हाडले आमकां सोडयले ते पोणी जियोन जिणे उरपा जोडून दिली तिणे सर्वांक हाडून सर्गी घेणे आमकां बाचाव केले माय मोगाची आम्हा सर्वांची आवय देवाची विस्नार देण्याची माय मोगाची आम्हा सर्वांची आवय देवाची विस्नार देण्याची माय मोगाची आम्हा सर्वांची आवय देवाची विस्नार देण्याची फातिमा साहेबीने एक मागणे उडास कर ए भो दयाळ अवकार मरिये तुझ्या आश्रयाक धवल्लो तुझो आधार मागुल्लो आनी तुझे मागणे सोदुल्लो कोण एकलो पुनी तुजे कुमोक मेळनासतना कितें गस्से वचोंक ना ही पातेनी आमकां सोनू हे अवकारीचे अवकारी आमचे माये आमी तुजे लागीं धांवताव तुझे सरशीन आमी येताव आमी पातकी आनी कतिश्ट सावन तुझे सरशीन आसाव हे मनीसल्या देवपुताचे माये आमच्या मागण्याचो तिरस्कार करिनाका पूण तुज्या काकुळतीने दयेन ती आयक तुजी ससाय मागतल्यांक आमकां सदांच तुज्या गोपान दवरू सर वायटांतले अनवरांतले आमकां निवारे आमेन सर्वेश्वर तुमचे सोवे आसो आनी सर पदवेदरा देवाचो बाबाचो पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचे देवोदी आनी रावोदी सदांचे आमेन